बागेवून पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हजे कुडींत ठिकाण करून रावना म्हूण हांव जाणो. बरें आवडिवंक म्हज्या हातांत आसा खरें, पूण तें कशें करचें तें म्हाका कळना. तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगर जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव करतां. म्हाका नाका तें हांव करतां म्हणटच म्हजें सगळें बिराड करून रावलां तें पातक तें करता, हांव न्हय. देखून हो नेम हांव देखतां, बरें करूंक सोदतां तेन्ना वायट म्हज्या हाता लागींच आसा. भितरले भितर देवाची समृद्धी विशीं हांव संतोसतां, पूण म्हज्या कुडीच्या सांद्यांनी वेगळोच एक नेम हांव पळयतां. तो गिन्यान्याच्या नेमाचेर झुजता आनी म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी आसा त्या पातकाच्या नेमाक तो म्हाका बांदून दवरता. कसलो म्हूण निर्भागी मनीस हांव. मरणाक ओपलोले हे कुडींतलो कोण म्हाका निवारतलो? आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवाचो उपकार मानूया. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञाचेर पातयेतां. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकय सबाब. तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या चाकराक भासायलाय ते प्रमाणे तुजे मोगांत म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोणवाळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वांचतलो, कित्याक तुजे समृद्धीचेर आसा म्हजो संतोश. सबाब. तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव कदींच विसरना, कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजोच, तर म्हाका निवार. तुज्यो आज्ञा हांव पाळूंक सोदतां. सबाब. तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा. बापा, स्वर्गान पृथ्वीचे दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सुर्गीच्या राजाचें कूट तुवें ल्हानाक उक्तें केलें. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ताणें लोकांक आनीकूय म्हणलें, अस्तमेत जावन एक खूब चडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दाखोवणी जावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात बरीच गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, पृथ्वीचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुंचें तें तुमी जाणत. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं कशें जायना तर? नीत सारकें कितें तें तुमचींच तुमी कित्याक थारायनात? देखीक तुज्या
वाड्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना तुमचो तोंटो सोंपोवंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर, नाजाल्यार ती तुका नितीदारशी ओडून व्हरतीत आनी नितीदार तुका कोसव्याच्या हातान दीत आनी कोसोब तुका बोणकोणीत घालीत. हांव तुका सांगतां, तुजो निमाणो लेपटोन तुवें फारीक करिसोर थंयसरली तुका सुटका मेळची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, नीत सारकें कितें तें तुमचींच तुमी कित्याक थारायनात? नियाळाक आदार. आवयक उपसेग जावन दोळो फुंटलोलो आपल्या एकल्याच पुताचे चुरचुरे दिसतात आनी आपले एक दोळो आपल्या पुताक दिता. पूत व्हड जाता, ताचे बरोबरचीं ताका चावयतात. तुजी आवय एक दोळ्यान कुड्डी. हें सगळें आयकून तो निराशी जाता आनी ताका लॉस जाता आनी तो आपल्या आवयक एक सुरी सोडून दुसऱ्या जाग्यार रावंक वता. कांय तेंपान ताची आवय सोंपता आनी ताका एक चीट मेळटा. ते चिटीन आवय अशें बरयलें: पुता, तुका एक दोळ्यान पळोवन जायना म्हूण मोगान हांवें तुका म्हजो दोळो भेटयलो. हें ताका गमतोच तो निराशी जाता, कित्याक सोत कितें तें पारखूंक तो विसरता. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, मळबाचें तोंड पळोवन काळ पारखूंक तुमी जाणत जाल्यार नीत सारकें कितें तें तुमीच कित्याक थारायनात? फारिजेव पासून खोऱ्या देवाची मिसांव ओळखून घेवंक विसरले आनी जेजू देवाचो पूत म्हूण संवसारांत दिवंक आयला हें सोत मांडून घेवंक तांकां कठीण जालें. संवसारांत कितें सारकें न्हय तें आमी पारखूंक जाय. दुसऱ्यांचें आयकून आमी कुड्डेपणान निर्णय घेवचे न्हय. स्वताक कितें बरें वा वायट तें चिंतूंक गरज आसा. चूक करून मागीर चिंतून कांयच फायदो ना. सदांच स्वताक वेंग मारची, पूण न्हय फोटींक. तर आयज आमचो थाराव जावन दी सदांच नितीक वेंग मारूंक हांव वावुरतलों.